आज वास्को भितर एक सामान्य मनशा भितर एक फियर आनी एक एंग्जायटी आसा. एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सान okay. Fear and anxiety in the minds of the people of Vasco as regards whether Ministry of Defence has come out with new regulations, restrictions, zoning, elevation control around the defense assets in Vasco city, impacting and affecting the development, especially legitimate construction activity, sanctioned building plans, the step which the state government intends to take at the central level to find out an acceptable solution so that construction activity in the city doesn't come to an halt and the security interests are met. Speaker sir, आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सान एक सर्क्युलर काढला 18 मे 2011. तातून भितर तांणी डिफेन्स एस्टॅब्लिशमेंट्साच्या 500 मिटरा भितर येवपी सगळी जी कन्स्ट्रक्शन्स आसा ताजेर खंय तरी रेग्युलेशन्स हाडल्या, रेस्ट्रिक्शन्स हाडल्या. हातून सगळ्यात मेन इफेक्ट जाला म्हणटा तो एक सामान्य मनीस. एक सामान्य मनशान थंय आपले कश्टाचे पयशे एक प्लॉट घेवपाक काडल्या, कोणे कोणे लोन काडल्या, थोड्यांनी तर आपले भांगर विकून लोन घेतिल्ले आसता. आनी मदींच असो एक सर्क्युलर येता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्साचो आनी ते सगळे ठप्प पडटा आनी ते तांचे कडेन NOC मागतात. इतलें सांगून म्हाका हातून 2 गोश्टी सांगपाक जाय सर. एक म्हणल्यार हो जो सर्क्युलर आसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बॅड इन लॉ. म्हणजे हाका खंयचोच आदार ना. खंयचोय सर्क्युलर सपोज स्टेटमेंट करतो. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर दाजी साळकारान जो विषय मांडला हो एकदम सिरियस विषय आसा. मार्मगोवा तालुका मोविन गुदिनो कडेन चर्चा करतना दाजी साळकारान हो विशय खुबसो मांडलो. हांगा कितें जाला सर स्पीकर सर की कलर कोडिंग मॅप जो आसता ते INS हंसान 2019 तो प्रपोज केल्लो. हायकोर्टान बी त्या तरेचे निर्णय दिल्ले आसा की हे 4 किलोमिटराचो बफर झोन जो आहा हो बफर झोन आमकां ते स्ट्रिक्टली मॉनिटर करून तेजे भितर 3 म्हयने आनी ती टायमलायन बी दिल्ली आसा की 3 म्हयन्या भितर नेवी कितें आहा ते हे परमिशनां बी दितले तांकां टायमलायन दिल्ली आसा. पूण तरी बी स्पीकर सर हो विशय पयलीं नाशिल्लो आनी ह्या विशयाचेर आमकां सिरियसली आनी एक गंभीरपणान आमकां ते घेवचें पडटलें. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा. मुख्यमंत्री हांव मोविन गुदिनो दाजी साळकर संकल्प जे आमदारांक ते लागता आमकां ते नेवी कडेन पयलीं फोगा कडेन आमकां चर्चा करची पडटली की हे कलर कोडिंगाचे तेणी जे कितें मॅप तो तेणी साजरो केल्लो आसा तेजे कशे आमी उपाय काडूंक शकता. हांव एक अश्युरन्स दिवंक सोदतां ऑनरेबल MLA की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमी सगळे आमी जाय जाल्यार दिल्ली वचून तेंचे कडेन ते हायर ऑफिशल्स कडेन बसून पूण तेजे पयलीं आमी हांगा फोगा कडेन आमी कितें वाट काडूंक शकता आमी ते वाट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. डेवलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. आमी ते ठप्प करूं शकना. आनी जे दाजी साळकारान सांगला की ह्यो सगळे विशय जे आहा सामान्य मनशाक रेसिडेन्शियल जे हावजींग हे प्रत्येक गोष्टीक त्रास जाता आनी इंटरप्रीट करपाक गेल्यार मातशें थंय कन्फ्युजन आहा. म्हणून एक फायल कोणाची तरी आयिल्ली ती आमी AG कडेन धाडून दिल्या फॉर इंटरप्रिटेशन. हे वेवस्थीत आमी करून आमी जे खंय अडचण आमकां जाल्या अडचण हायकोर्टाचो ऑलरेडी विशय आसा. MP DA सुप्रीम कोर्टान बी गेल्ली. पूण त्याच बरोबर म्हाका तरी दिसता की आमी मुख्यमंत्री हावस आमी सगळे वचून हो विशय म्हाका दिसता ह्या म्हयन्या भितर असेंब्ली जाल्या उपरांत हो विशय फुडें व्हरपाचो आनी रिजॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सर म्हाका हातून एक सजेशन करून दिसता की हो पयलो म्हणटा तो सर्क्युलर आसा तो पयलो AG कडेन धाडून वेदर दीस इज लिगली बायंडींग जाल्यार पळोवपा जाय. कित्याक एक तर तांणी जे नोटिफाय केलां म्हणलां वर्क्स डिफेन्स एक्ट आसा पळय ताजे अंडर एकूच डेपो आसा नेवल आर्मामेंट डेपो तो आयडेंटिफाय आसा. पुणून आज खंय तरी हे सगळे कडेन ताजो रूल हो सगळे कडेन वापरतात. नोटिफायड केल्लो एकूच आसा पूण ताणें सगळ्या कडेन हाजो यूज केला. सो वेदर दे कॅन डू दीस. स्पीकर सर जे दाजी साळकारान सांगला ते फायल मागून घेवन ते AG कडेन आयजूच धाडून दिता. विजय सरदेसाय. आमचे माननीय आमदार बाब दाजी साळकारान म्हणलें की सर्वसामान्य मनशाक हो सर्क्युलर एफेक्ट जाता म्हणून. स्पीकर सर हांव जाणा की सर्वसामान्याचे ताजे कर्तव्य जाता सर्वसामान्याचे ताणें उलोवप म्हणून. पूण सर्वसामान्याच्या नांवान एक थंय प्रोजेक्ट येता 12,000 फ्लॅट
which is going to take 4% of the power load, Mr. Sudhin Dawlikar, of the whole state, where 18,000 people are going to stay. हे सर्वसामान्य न्ही मरे तुमच्या खातीर. तो आमकां ताजे खातीर आमी जुवारी आग्रोचें तुजे कडेन एडजॉर्नमेंट मोशन मागिल्लें माननीय स्पीकर. तुम्ही म्हणले रुलींग दिता आनी आमी विसरले. यू वेंट ऑन डुईंग बिझनेस. दिस इज एन इम्पॉर्टंट इशू. यू शूड डिस्कस इट. लिपतात कित्याक ते म्हाका कळना. आता सर्वसामान्य म्हणून तो प्रोजेक्ट पास करया. ते प्रोजेक्टाचेर बंद आहा आनी हांव ते सगळे पळयता आनी आय टेक यू ऑल टू कोर्ट. रिमेंबर ऑन दीस. तुम्ही सगळे एक जावन पास करून सगळे विकून काडया. स्पीकर सर, माय गुड फ्रेंड विजय आणि त्या विजय सरदेसायान विषय काढला, पण हो विषय असा नोटिफिकेशन आणि संबंधित. अरे बाबा तो प्रोविडंट आहे ना स्पीकर सर. पॉइंटेड क्वेश्चन. प्रोविडंट म्हणटा तो प्रोजेक्ट तो हातून येना. हे इश्यून फनल झोनान येना. सगळे बघा सांग येता काय येना तो. सर स्पीकर सर, हांगा कोणाक प्रोजेक्टाचेर आतां तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जे बाब विजय उलयताले, तो द प्रोसेस वील बी सेम फॉर एवरीबडी. सो तो विशय एकट्याक बायफिकेट करून ताका कुशीक दिवप आनी कोणाक तशें ना. तेजेर मागीर विचार करया. स्पीकर सर, सर्वसामान्य ते न्ही. सर्वसामान्य म्हणटा ते मतदार. हे भायले येवन 12,000 लोक जे दाबोलीं रावपाचे आहात ते सर्वसामान्य न्ही. स्पीकर सर, ते एक कोटींग 5 कोटींग फ्लॅट घेत ते सर्वसामान्य न्ही. 4% पॉवर लोड कंझ्युम करता ते सर्वसामान्य न्ही. स्पीकर सर, म्हाका दिसता एका प्रोजेक्टा खातीर सगळ्या जनतेक वेठेक धरप, म्हाका दिसता दिस इज नॉट रायट. 100%. एकूच प्रोजेक्ट बंद उडया. डिमांड कर की तो प्रोजेक्ट बंद उडय म्हणून सगळ्यांक सोडया. आय एग्री विथ दाजी सरकार आय सपोर्ट हिम 100%. एक प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यांक त्रासान घालचे न्ही. प्रोजेक्ट बंद उडया. प्रोजेक्ट बंद उडया आनी सगळ्यांक करूया. स्पीकर सर, विजयाक कन्फ्युजन करपाची संवय आहा. तो खंयचेय बाण खंयसरूय मारता. सुरू जालें काय स्पीकर मातशी संवय आहा तशी. दाजी सरकार अनांतल्यान उलयलो. एक प्रोजेक्टा खातीर बारीक मनशाक त्रासान घालचे न्ही म्हणून. त्याचे म्हणण्या आपूण जो सर्वसामान्याचो प्रश्न मांडलेलो त्याचे मिनिस्टरान उत्तर दिवचे. वो ताका दुसरेच कडेन व्हरता. तेणी आपूण सर्वसामान्याचो प्रश्न मांडला ताजेर उत्तर दिवचे. तर आमी विशय म्हणला तो एक आसा, पूण हाजेर डिस्कशन दुसऱ्याच कडेन पावला. आतां सारको उलयलो. म्हाका दिसता की हाजेर पयलीं आमी डिस्कशन करया. तुम्ही ते रुलींग मातशें दिया. आमी तुमचे कडेन पांय पडटा. 50,000 कोटी इश्यू आहा. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगचें ना पण अर्दो पडतो. लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर, टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणजे कित्याक उलयतलो कळना म्हाका. कितें आहा ताका इंट्रस्ट. वॉट इज द इंट्रस्ट. स्पीकर सर, हो इश्यू डिस्कस जावचो म्हणून तुम्ही रुलींग दिया. जुवारी अॅग्रो केमिकलाचे 50 लाख स्क्वेअर मीटर भाऊसाहेब बांदोडकरान दिल्ले. ताजे रियल इस्टेट स्कॅम चालू आहा. तो इश्यू डिस्कस जावपा जाय. रूल कोट करता स्पीकर. कोण बंद करता. रूल कोण पार्टनर आहा. कोण खाला. हे सगळें भायर येतलें. पुत्र बोलत त्याच सांगता. स्पीकर सर ऑलरेडी दिता पडला तर पुत्र बोलत तो कित्याक विचारता स्पीकर सर. स्पीकर सर म्हाका इतलें हो फक्त त्या लिगल प्रोजेक्टान मी इंटरेस्ट आसता म्हणून हे हातून आहा. सगळ्याक आहा म्हणून. दुसरे कॉलिंग अटेन्शन म्हजो पॉइंट ऑफ विजय सरदेसाय, संकल्प आमोणकर आणि एल्टन डिकोस्टा.